जीएमसीत परत किडनी ट्रान्सप्लांट सुरू झाला। जीएमसीचे दोतोर आणि मुंबईचे स्पेशालिस्ट दोतोरांचे टीमीन एक ट्रान्सप्लांट यशस्वी केलो। फाटली 5-1 वर्षा बंद आशिल्ली ही जीएमसीतली सेवा परत सुरू करताना खूप आनंद जाता म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। Well, we did about 14 kidney transplantation and it was very satisfying. Unfortunately, in last 1.5 years, the program took a little setback and no transplantations were done here. I am happy that again, under the leadership of Health Minister Shri Vishwajit Raneji, the transplant program has been started. Today, we did the first transplantation after this big gap, and tomorrow we are doing yet another kidney transplantation. I am sure more and more transplantation will be done at this medical center. किडनी ट्रान्सप्लांट आदले भशेन परत सुरू जाल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत खोशी ना गोवा मेडिकल कॉलेजान हांव जेन्ना पयलीं आरोग्य मंत्री आसलो एंड आरोग्य मंत्री आसतना पयलीं आमचे एक उद्देश आसले की किडनीचो प्रॉब्लेम खूबशे लोकांक जाता। हांगा गोंया राज्यान डायबिटीज वाडल्या कारणान तेजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट किडनीचेर जाता आनी इतर कांय गोश्टी खातीर एक कॉम्प्लिकेशना खातीर किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक म्हणून आमी सुरवात केल्ली आनी तेन्ना काय 14-15 किडनी ट्रान्सप्लांट आमी केल्ले। गेल्या 5 वर्सांत किडनी ट्रान्सप्लांट अचानक ठप्प जाले गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी बंद जाली। म्हणून हांवें तुमकां खबर आसतली मिडियाक की गेल्या काही म्हयने पयलीं हांवें उल्लेख केलो की किडनी ट्रान्सप्लांट काय लिवर ट्रान्सप्लांट काय कॅड्युलर ट्रान्सप्लांट करूंक जाय तर गोवा मेडिकल कॉलेज इज द ओनली ऑर्गनायझेशन आनी बॉडी जे खंय आमी त्या तरेची सोय आमी केल्ली आसा तेजो आमी वापर करतले, थंयच आमी परमिशन दिवन किडनी ट्रान्सप्लांट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी म्हाजे काल आनी आयज बी सद्या आमी जशें उलयता एक किडनी ट्रान्सप्लांट चालू आहा। काल सक्सेसफुली एक किडनी ट्रान्सप्लांट जालो। आमचे हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी आनी हेड ऑफ युरोलॉजी डॉक्टर मधु एंड डॉक्टर तिवारी आनी आमचे मुंबईची एक टीम आहा ते जॉयंटली हे किडनी ट्रान्सप्लांट करपाचो हातीन घेतलेले आसा आनी एक टीम आनी स्ट्रॉंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। वन्स अगेन टू स्टार्ट किडनी ट्रान्सप्लांट इन गोवा मेडिकल कॉलेज इज अ अचिवमेंट फॉर अस एंड आमी खरेंच अभिमान दिसता की हांव आरोग्य मंत्री आसतना परत आमी चालू करपाक पावले। तुमकां एक उदाहरण दिता, एक ल्हान चली आहा शिवरावची, हांवें तांकां स्पश्ट इन्स्ट्रक्शन दिला। तिका एक जेनेटिक डिसऑर्डर आहा, दोनी किडनी बाद जाल्ले आसा। तिका काय उपाय ना, फॅमिली मेंबरान किडनी दिली तरी बी तेजें जीवन 1-2 वर्सां पेक्षा फुडें वचूं शकना। आतां असले ल्हान भुरग्यांक तिणें म्हाका प्रश्न विचारलो, तुमी म्हाजें जीवन वाचूं शकता काय म्हणून। आनी तेन्नाच्यान हांव जेन्ना जीएमसीन गेलो तेन्नाच्यान हांवें सांगलें की किडनी ट्रान्सप्लांट हांव करतलो म्हणजे करतलोच आनी हें हांव एकटो मंत्री म्हणून करूं शकता। मंत्री जालो म्हणून काय ना, डॉक्टराची टीम, डॉक्टरांचें सहकार्य एंड डॉक्टरांचो सपोर्ट शिवाय आरोग्य मंत्री कांयच करूं शकना आनी त्या तरेचें मोटिवेशन आमी आमच्या डॉक्टरांक मोटिवेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकर। पेडणेचो नवो बस स्टँड उक्तो करचो म्हूण काँग्रेस फुडें सरल्या। बस स्टँडाचे तिनूय वटेन खणून घातल्यान पार्किंग करूंक मेळना। लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात। यो वच करतल्या गाडयांक आडखळ। बस स्टँडाचे गेटीक कुलूपच मारपाचें आशिल्लें जाल्यार उक्तावण आनी कित्याक केल्लें काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। म्हयन्याभरा भितर बस स्टँड उक्तो जावंक जाय म्हूण सरकाराक शिटकावणी। हे इलेक्शन जाले नंतर स्थानिक आमदार बाबू आसगांवकर तेणे सांगलेले की हे बस स्टँड आपूण 3 महिने भितर हेजे परत हे बस स्टँड चालू करतलो म्हणून आपूण निवडून येयल्या उपरांत। आयज तो निवडून येयलो, मंत्री जालो, सगळे कितें तेजी कामकाजां चल्लेली आसा, चलोनी तेजी, पण बस स्टँड जे तेणी सांगलेले आपूण चालू करतलो ते आयज 3 महिन्याचे 1.5 वर्स जाले अजून कित्याक जायना हे आमचो तेका प्रश्न आसा आनी हेजे तेणी उत्तर दिवचें। तेंच्यांनी हाफ हार्टेड इनॉग्रेशन केल्ले, हाफ हार्टेड कामाचे आनी जितले बेगीन जाता तितले काम करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय जाता, अर्दे बसी वयर लागतात, अर्दे बसी सकयल लागतात, हांगा सगळे मिसमॅच जाल्लेले आसा, पार्किंगाचो प्रॉब्लम आसा, तो एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करपाचें, हांगा लक्ष घालपाचें। हांगा बाजार रस्त्यार भरता, हांगासर गोरवां लोकांक मारता, नाजाल्यार म्हाजी मागणी आसा हांकां कांयच जमना जर बाबू आसगांवकाराक जाल्यार सगळीं गोरवां हाडून बस स्टँडान सोडपाची, मार्केट आहा ते बस स्टँडान सोडपाचें, नाजाल्यार हांगासर आमी आनी कितें करपाचें। आमी हांगा बॉब मारून वळले पण हांकां लोकांकय जाग येना आनी मंत्र्याकय हेंच्यांनी लोकांनी धारेर धरपाक जायो ना। जो आमचो स्थानीक आमदार बाबू आसगांवकर आसा ताका हांगा पेडण्याचें कितें सोयर सुतक ना, कितें पडलेलें ना, तो फक्त हांगासर बेरेस्तारचो 1 वरा खातीर येता आनी तो हांगासर टुरिजम कसो फिरोन वयता। ताका पेडणेकारांचें सोय सुतक कांय ना
आमची एक काँग्रेसची ब्लॉक कमिटीची अशी मागणी आसा की जी बेरेस्तारचो बाजार भरता पळय तेन्ना तरी तुमी गाडी हांगासर बस स्टँडाचेर पार्किंग करपाची सोय करात, ना जाल्यार पेडणे ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आमी फुडल्या जर विदीन तांकां बस स्टँडाक डेडलायन दिता, म्हयन्या भितर जर हेंच्यांनी तो बस स्टँड कार्यरत ना केलो जाल्यार आमी व्हडले धरणे आंदोलन परत हांगासर बस स्टँडार करतले. पणजे महापालिकेचे परवानगी शिवाय कसलेच एक्झिबिशन घालूंक मेळचे ना. जायत जाल्यार 50,000 मेरेन फायन मारपाचो CCPचो निर्णय जाला. प्रोफेशनलाक ट्रेड लायसनाक वर्सुकी 5,000 रुपया फी लावपाचो महापालिकेचे बसकेत बुधवारा निर्णय जालो. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या कामगारांचो पगार वाडोवपाचोय विशय आयलो, मात निर्णय जालो ना. It was proposed that if there is any exhibition in the city which is not informed to municipal authorities, that means it is being done without permission illegally, then there has to be a heavy fine for this. And the corporation has decided that there should be a fine of 50,000 for this. The trade license fee for professionals like lawyers, CAs, doctors, for them there is already a prescribed fee. It was clarified to all the corporators today because recently we started sending notices to all these professionals who were actually not paying trade and license fee for some time. So query was raised by some of the corporators and it was clarified that there is a annual fee of rupees 5,000 for these professionals. There is a circular from the Director of Municipal Administration, and this circular says that municipalities can take a call on increasing the wages of daily wage workers who are working in solid waste management works. And this wage can go up to 500, that is the maximum, and the minimum is rupees 323. So definitely for any municipality, if wages are increased, it's good for workers, but at the same time there are financial implications. It should fit in our budget. So in today's meeting, all the corporators decided that we will consider it again. No final decision was taken today. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.